थंय आमी कोणाकच परमिशन गाडी लावपाक दिवंक ना. ती आमची R&Dची जागा. थंय एक्चुली फेरीबोट लागता आनी गाडयो घेवपाक वचपाक. पूण मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो गाडयो लोक लायतात दिसभर थंय तेंच्यो गाडयो आसता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो आनी त्या स्टाफाच्यो गाडयो. पूण रातचें कितें जाता गेटीचेर सिक्युरिटी नासल्या कारणान ट्युरिस्ट लोक लायता आनी वयता. तांकां खबर आसना की सुट्टी भरतकीर तांकां काय कळना. ती म्हाका दिसता सुट्टेक लागून लायली ती फेरीबोट कार भरती येयली तशी उदकान गेली. आतां हेज्या उपरांत आमी ते इन्फॉर्म ऑलरेडी केला हायर ऑथॉरिटी. तेंच्यांनी सांगलां की आमची एक परमनंट सिक्युरिटी थंय दवरया म्हणून. त्या प्रमाणे आमी एक्शन आतां नेक्स्ट एक म्हयन्यान घेतले. R&Dचो सेक्युरिटी तुमचं पर्सनल आसता? आमचो करता. आमी एक कोणतरी एजन्सी अपॉयंट करतली तो फूल टायम वॉच एंड वॉर्ड करतलो. आता पळयतले सगळ्यो कसिनोच्योच गाडयो आसता. काल रातच्यो स्पेशली जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक गाडी जेन्ना काडटात तेन्ना एक तर ट्युरिस्ट लागता नाजाल्यार कॅसिनोचे लागता. अलाव कोण करता? ना अलाव करपाची समज ती ओपन आसता गेट अनमॅन्ड आसा पूण ना त्या गेटीचे ताका लागून ते पूण आतां डिपार्टमेंटान ठरयलां की एक सिक्युरिटी दवरपाक फूल. फाल्यां काल तो एक इन्सिडंट जालो पळय ताका आतां रिस्पॉन्सिबल कोण दर? रिस्पॉन्सिबल तो जेणे लायला एक्चुली तो कित्याक असो जावपाक जायना म्हणून आमी सिक्युरिटी दवरली. आनी दिसून ना तुका शापोरा जे शहर म्हणजे तुमच्या R&Dची जेटी जी आहा पणजे फेरीबोटीची थंयसर एक गाडी पार्क केल्ली आनी ती लो टायडार लायिल्ली हाय टायडान ती सकयल गेली. अशे इन्सिडंट खुबशे तरेचे थंयसर जाता. नी जेटी तुमची न्हू डिपार्टमेंटाची कसिनोची जेटी थंयसर पार्क केल्ली आसता. ना आमी टायम एंड अगेन आमी पोलीस डिपार्टमेंटाकय आमी ट्रॅफिकाकय सांगून दवरिल्लें आसा की कशें आसा आमकां एक अपॉयंट करचो पडटलो. इट इज नॉट सपोज टू बी अ पार्किंग लॉट. इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्हेहिकुलर ट्रान्सपोर्ट ऑल्सो. समटायम्स कोणी येतात आनी ती पार्क करता वतात आनी तांकां खबर आसना की ते भाड्याचे चडशे पळय आमचे एलो कोणी घेता पळय न्ही स्कुटरी हे ते येतात पायतात तांकां खबर ना की हायट हायटाचे ते बुडटा म्हणून. सो सिमिलर वे आतां एक परमनंट सोल्युशन कितें तरी पळयतले आमी वी वील हॅव अ मिटींग वीथ द ट्रॅफीक डिपार्टमेंट फॉर ते पार्किंग जायना जावपा खातीर नाजाल्यार आमकां आमचो मनीस थंय दवरचो पडटलो. डायरेक्टरान सांगला थंय सेक्युरिटी तुमचो डिप्लॉय करतले आमी म्हणून डे एंड नायट. डिप्लॉय करून तातूंत भितर प्रोटेक्ट करतले सो दॅट सच इन्सिडंट्स डू नॉट हॅपन. पूण सद्या रातच्यो त्यो कसिनोच्यो गाडयो पार्क करता तेजेर कितें एक्शन तुमी घेतले? कित्याक तेजेर पार्क बीन करून दिवचे आमी एक्चुली आमी वी आर नॉट आमच्यांनी त्यो गाडयो काडपाक जायना न्ही. दॅट इज अ डिपार्टमेंट वी हॅव रिटर्न अ लेटर टू अवर द पोलीस डिपार्टमेंट. आमी गेले जर जाय जाल्यार ती अशें हें जातलें. पूण एरिया तुमची न्हू सर ती? आमची एरिया आसा. तुमच्या एरियान कोणें घालतलें? अनऑथरायज पार्किंग तुमचे जेटीर करता? आमची एरिया जाले जाल्यार पसून ती पार्किंग घालता जर जाय जाल्यार आमचे आमी वी हॅव टू इन्फॉर्म दी पोलीस न्ही. वी हॅव इन्फॉर्म दी पोलीस दॅट द इलिगल पार्किंग इज हॅपनिंग. सो कोण एक्शन घेयना हितून तर तुमी इन्फॉर्म केलें जाल्यार? आय वील स्पीक टू माय डायरेक्टर एंड वी वील अपॉइंट अ स्पेशल सेक्युरिटी सो दॅट ही वील बी ऑथरायज. We cannot challenge them. We do not have authority to challenge. If somebody parks it, either we have to lift it. The lift करपाची ऑथॉरिटी आमकां ना न्ही. सो पूण फाल्यां समज तूं असली घडणा घडली आनी कोणें मेलो थिंगा मागीर रिस्पॉन्सिबल कोण बी घेतलें? घालून दवरलेले आसा कळ्ळें न्ही. आमी नो पार्किंग तो झोन केल्लो आसा. वी वील अरायव टू अ सिच्युएशन वेन वी वील हॅव अ मिटींग जॉयंट मिटींग वीथ ट्रॅफीक पोलीस एंड आवर डिपार्टमेंट. आवर डिपार्टमेंट हॅव टू टेक सम सेक्युरिटी आनी तातूंतल्यान घालून ते प्रोटेक्ट करताले आमी. कित्याक जाणा सर आयज गाडयो समज जाता फाल्यां समज कोणें बुडलो थिंगा बाय इन्सिडंट न्हिदलेलो आसतना गाडयेन मागीर ते रिस्पॉन्सिबल तुमकां धरचें ना R&D? आतां जर कोणी गाडी घेवन थंय वता जाल्यार इज इट द डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ती झगडी मारून तांकां भायर काडपाच्यो? हांव पयर गेल्लो एक फावटी ते मनीस आंगार येतात कोणी येता म्हणजे आमी सांगता तेन्ना बाबा तांकां खबर आसना न्ही. वी आर नॉट ऑथरायज पीपल टू रिमूव देयर व्हेकल्स कळ्ळें न्ही. वी वील अरायव टू अ सोल्युशन. आमी त्या डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग घेतल्या आनी वी वील सी टू दॅट इफ द police do not act we will keep our securities because we don't get any income out of this. We have to deploy a police together personnel amche and we do not have a security guards with us, so we will have to hire some security private security and guard that our place. आमची प्लेस आसा ती आमकांच गार्ड करची पडटली बिकॉज ड्रावनींग हॅपन जातलें हें जातलें. यू वॉट यू से इज करेक्ट पूण बरोबर पूण तो हेजो फायदो ते कसिनोचे ते सेक्युरिटी गार्ड आसता ते घेता कित्याक ते कस्टमर तेंच्या धाडटान ते पार्क करूंक लायता थंयसर वता. पळयता तेजेर भितर यॉट्स पार्किंग करता इज इट हायर्ड बाय दीस दोज थिंगा कसिनो आहा ते? No, we have not hired it, but it was to facilitate a tourism industry.
But similar situations which happen, somebody may be taking money from them. I will inquire about it with my director whether the yachts and private yachts are operating on our आमी जेटी कायंड ऑफ स्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी थंय वचपा खातीर पॅसेज केल्ले आसा. सो वी वील ट्राय टू म्हणजे ती हायर करून आमी कोणाकय हें करतले. आमी टेंडर काडून तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू करपा सारकी वेवस्था करतली. इट इज गूड दॅट यू ब्रॉट टू माय नोटीस दॅट इट इज बींग फ्रीली यूज. आय वील जस्ट फायंड आउट इफ एनी चार्जीस आर ताजेर घाल्ले आसा काय कितें. अदरवायज वी वील सी टू दॅट टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी वी वील एम्प्लॉय सम deploy some securities, and also we will generate income for the department. थँक्यू.